आयतार 29 सप्टेंबर 2024 साद्या काळाचो 26वो आयतार। मुखेल बोड आमचेर आड ना ती आमच्या भागा आसा, नियाळाक आदार। आधुनीक काळार पवित्र सोबेन तशेंच पवित्र सोबे भायर जायते जोमे उत्पन्न जाल्यात। कातोलीक धर्मा भायर दुसरे वेगवेगळे क्रिस्ती जोमे जेजूक परगोडटात। पवित्र सोबेंत असले जोम्यांक जेन्ना तांकां याजनिकाचें मार्गदर्शन आसता तेन्ना जेजूची बरी खबर परगोडटा ती सुफोल व येशवंत जावंक पावतात। आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां ह्यो मुखेल शिकोवण्यो दिता। जेजूच्या नांवान दुसरो लोक वावर कोत्तात ती तांचे आड आसचीच ना। जेजूच्या पाटलावदार कशे आमी एक ल्हान बरी कोन्नी करीत जाल्यार ताची मजुरी आमकां जेजू दिल्या बगर रावचो ना। आमच्या भुरग्यांक बरी देख मार्गदर्शन दिवन गरिबांक कोण नासलोल्यांक आदार दिवंक जाता। तेच भाशेन पिड्यावताक सांगात करून आमी मजुरी जोडून घेवंक जाता। दर एक मनीस सैमानूच व्हड जावची आशा घेवन जियेता। ग्रेस्त असो उद्गारता, म्हजो असलो कोण ना, म्हाका कोणाचीच गरज ना, हांव म्हाका देव सोमेजतां। पूण ग्रेस्त चुकता अशें उद्गारून, कारण गरिबांक आदार दिल्यार देव शेंबोरांनी दिता आनी आमकां जायते भाशेन जिवंक जायना, पूण जेजूक जायते भाशेन। हे तरेन आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचो प्रचार जायना। म्हज्या बऱ्या देखींतल्यान दुसऱ्यांक जेजू मेळोवंक गरजेचें। हें मनांत दवरून म्हज्यान कितें तरी करूंक येता। म्हजो थाराव, हांव जेजू सांगाता जियेता म्हूण म्हज्या जिवितांतल्यान दाखोवंक वावुरतलों।